Next, question number 24. The salary of the Sarthak is 40% of that of Samir. So आमकां हांगासर फर्स्ट कंडिशन सांगला सॅलरी जी आसा सार्थकाची ती कितली आसा 40% ऑफ दॅट ऑफ समीर म्हणजे समीराची जी सॅलरी आसतली तेतूंतलो 40% पार्ट जो आसतलो तितलो अमाउंट सार्थकाची कितें आसतली सॅलरी आसतली. ओके, सो सार्थकाची सॅलरी 40% ऑफ समीर. सो समीराची चड आसतली तितून सॅलरी. नेक्स्ट, हरीश सॅलरी इज 60% ऑफ दॅट ऑफ सार्थक. सो सार्थकाची चड आसतली आनी हरीशाची कितली आसतली 60%. सो सार्थकाची जी कितली सॅलरी आसा तेजो 60% पार्ट जो आसा तो हरीशाचो आसतली सॅलरी. बाय वॉट पर्सेंट इज समीर सॅलरी मोर दॅन दॅट ऑफ हरीश. सो आमकां सांगलां समीराची सॅलरी कितली चड आसतली कोणा पेक्षा हरीशा. सो आतां आमकां समीराची सॅलरी खबर ना. सो फर्स्ट आमी लेट द सॅलरी ऑफ समीर कितले कन्सिडर करतले इज 100. सो आमी तेजी अज्यूम करया की तेजी सॅलरी कितली आसा 100 रुपीज म्हणजे आमकां कॅल्क्युलेट करपाकूय इजी पडटलें. सो आतां 40% ऑफ दॅट आतां फर्स्ट कंडिशन सांगलें सॅलरी ऑफ सार्थक. सो सार्थकाची सॅलरी जी आसा ती कितली आसा 40% ऑफ समीर. सो आतां हांगासर सांगला 40 अपॉन आमी पर्सेंट 100 आनी तेजी सॅलरी कितली आसा 100. सो हांगासर 0 म्हणजे इन शॉर्ट 100 कॅन्सल. सो तेजी सॅलरी कितली आसतली 40. जर समीराची 100 रुपीज आहा जाल्यार तेजी कितली आसा 40. आतां हरीश सॅलरी जी आसा ती कितली आसा 60% ऑफ सार्थक. सार्थकाची कितली पर्सेंट ऑफ दॅट सार्थक. ओके, सो हरीशाची 60%. सो हरीश सॅलरी इज 60% ऑफ दॅट सार्थक. सो हरीशाची कितली आसा 60%. ओके, ऑफ सार्थक. सार्थकाची कितली 40. सो 1 0 कॅन्सल और 1 0 कॅन्सल. सो हरीशाची सॅलरी कितली येयली 24. ओके, बाय वॉट पर्सन इज समीर सॅलरी मोर दॅन दॅट ऑफ हरीश. सो समीराची इतले पेक्षा चड आसतली कोणा पेक्षा हरीशा पेक्षा. सो आमकां पर्संट फॉर्मान सांगला. ओके, सो मोर पर्संटेज आमकां फायंड आउट करपाक जाय. पर्संटेज चड फायंड आउट करतले जाल्यार आमकां फर्स्ट हांगासर डिफरंट काडूंक जाय. डिफरन्स आनी हांगासर आमकां कोणा पेक्षा सांगल्या हरीशाची सॅलरी पेक्षा. ओके, इंटू 100. सो डिफरन्स कसो मेळटलो 100 ही समीराची सॅलरी हरीशाची 24 आणि हरीश सॅलरी 24. डिफरन्स म्हणजे हेजो आनी हेजो आमी काडटले. समीर सॅलरी मोर दॅन ऑफ हरीश सांगला. सो समीर आनी हरीशाची. सो हांगासर 76 अपॉन 24 इंटू 100. सो 76 इंटू 100 कराच ना जाल्यार हें तुमी डिवायड करूंक शकता. सो आतां हांगासर पळय आन्सर कितें येयलो 76 अपॉन 24 इंटू 100. सो हें पयलीं कॅन्सल करता हें कॅन्सल करूंक शकता तुमी 24 इंटू. सो हें तुमी करूंक शकता 24 आनी हांगासर 76. ओके, सो 24च्या टेबलान जर आमी पळोवपाक गेले ओके जाल्यार 24 3 जा 72. सो हांगासर सन 2 धरले 4 उरले. सो 0.024 1 जा 24. सो 16. सो हांगा 0 येयलो. सो 24 जर आमी करूंक गेले 24 इंटू 7 7 4 जा 28 7 2 जा 14 प्लस 2 16. सो 7168 चड येता. ओके, सो 6 चा करपाक पडटलो. 6 4 जा 24. सो दोनी 12 12 2 सो 44. सो कितलो येयलो 6 जा 144 येयलो. ओके, सो हांगासर परत 16. सो परत 6 येतलो. ओके, सो परत 144 अशे नंबर कंटिन्यू उरतलो. कितलो तो 3.166 असो असो चालू उरतलो. सो ह्या जर डेसिमल जावन 3 डिजिट्स घेवपाचे. सो हो डिजिटाचेर सपोज हांगासर मोर दॅन 5 आसा नंबर 6 7 8 9 जाल्यार हो नंबर फुडें दुखल जालो म्हणजे असो येतलो. सो 3 डिजिट. सो आन्सर 3.17 येतले हेजे. ओके, सो 3.17 इंटू 100. सो डेसिमल जावन 2 नंबर आहा आनी हांगा 2 झिरो आसा. ओके, 2 झिरो म्हणजे 2 नंबर फुडें दुखल जालो. सो आन्सर कितलो येयलो 370. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. थँक यू. बॉक्स. So here given, Vishalan invest केला 311 part of his monthly income in stock share and 1/4 part in mutual funds. Next, he spent on the remaining amount domestic needs and apparel in the 5:3. So उरलेलो जो अमाउंट आसा ह्या तेणी इन्वेस्ट केला. हो जो अमाउंट आसा तो घरान खर्च केला आणि apparel means कपडे हाडपाक तेणी खर्च केला in the 5:3 respectively. The expenditure on domestic needs was rupees 21,000. So domestic needs साठी जो खर्च आसा जे घरान कितें सामान बीन हाडपाचें आसलें ते तेजे 21,000 तेणी खर्च केला. वॉट इज हिज एन्युअल इनकम. सो एन्युअल इनकम कितलो. सो हांगासर दिता आमकां मंथली इनकम दिला. सो आमी फर्स्ट कन्सिडर करतले लेट द मंथली इनकम ऑफ विशाल बी एक्स
ओके. सो पयली मंथली इनकम जो आसा विशालाचो तो आमी एक्स घेतले. सो आता फ्रॅक्शन दिला ते प्लस करायचं कित्याक टोटल तेणी इन्वेस्ट कितलो केला तो आमकां कळटलो. सो क्रॉस मल्टिप्लाय केले 3 4 जा 12 11 1 जा 11 11 4 जा 44. सो जर आमी हांगा प्लस केले जाल्यार हेजो आन्सर 23/44 येयलो. ओके. सो हो तेजो इन्वेस्टेड फ्रॅक्शन अमाउंट जालो ह्यो. आता आमकां फाइंड आउट करूंक जाय रिमेनिंग फ्रॅक्शन अमाउंट. ओके. सो आमी आता फाइंड आउट करतले रिमेनिंग फ्रॅक्शन अमाउंट. सो रिमेनिंग फ्रॅक्शन अमाउंट जो आसतलो इतलो आसतलो 21/44. आता 21 कसो येयलो टोटल अमाउंट जो मंथली इनकम जी आसतली तेजी मंथली इनकम ती इन द फॉर्म ऑफ फ्रॅक्शन 44 आसतली. सो 44 23 तेणी इन्वेस्ट केलो इन्वेस्टमेंट केलो इन द शेअर आणि म्युच्युअल फंड्स. सो 44 23 तेणी इन्वेस्ट केले इन द स्टॉक्स आणि म्युच्युअल फंड्स. भितूंतलो आता 44 जर 23 काडले जाल्यार ह्यो तेजो रिमेनिंग अमाउंट उरला तो तेणी डोमेस्टीक आणि एपरलाक कितें केला यूज केला. सो आता हांगासर आमकां इन द फॉर्म ऑफ एपरल आमकां हांगासर एपरल जो आसा आणि डोमेस्टीक नीड्स इन द फॉर्म ऑफ रेशियो दिला 5:3. सो डोमेस्टीक नीडाचो 5 आणि एपरलाचो 3. सो फुडें कंडिशन दिला एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टीक नीड्स. सो डोमेस्टीक नीड्साचो आमकां अमाउंट एकूच दिला फूल प्रॉब्लम 21,000. सो आतां आमी हांगासर ह्यो जो आसा 21/44 हो रिमेनिंग अमाउंट इंटू हो फ्रॅक्शन इंटू एक्स करतले. सो आमकां एक्स केलो म्हणजे कितें मेळ्ळो तेजो जो रिमेनिंग अमाउंट कितलो आसतलो तो मेळटलो. सो 21/44 एक्स. सो आतां आमकां हांगासर पळय डोमेस्टीक नीड्स 21,000. सो 5 हे बेज ऑन हे कंडिशनाक करतले आमी 5/8 इंटू रिमेनिंग. सो रिमेनिंग अमाउंट कितलो आसा तो आमकां मेळटलो हांगासर. सो टोटल अमाउंट कितलो आसा डोमेस्टिकाचे 21,000. सो वॉज येयलो म्हणजे इक्वल टू. सो एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टीक नीड्स ह्या रेशियोन दिला 5/8. 8 कसो येयलो 5 + 3. सो फक्त आमी डोमेस्टिकाचो अमाउंट एक घेतलो कित्याक तो गिवन आसा. ओके. सो हांगासर रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू 21,000 इंटू 8 ह्यो वयर मल्टिप्लाय येतलो आणि 5 आहा तो डिवायड जातलो. सो जर हे तुमी कॅन्सलेशन केलें 5 4 जा 5 2 जा 4,200 इंटू 8. सो रिमेनिंग अमाउंट जो आसा 0 0 8 2 जा 16 8 4 जा 32 33. सो रिमेनिंग अमाउंट जो आसतलो ओके. सो हेजो अमाउंट जो आसतलो रिमेनिंग अमाउंट तो कितलो 33,600. आता आमी फाइंड आउट करतले मंथली इनकम. ओके. मंथली इनकम फाइंड आउट करतले हो अमाउंट रिमेनिंग. सो आमी काडला तो काडलो रिमेनिंग अमाउंट काडला ह्यो फ्रॅक्शनान. ओके. अमाउंट इन फ्रॅक्शन आणि ह्यो अमाउंट इन नंबरान दिलो आमकां. सो ह्यो अमाउंट आमी फाइंड आउट केलो विथ द हेल्प ऑफ एक अमाउंटाचे. सो मंथली इनकम जर आमी फाइंड आउट करतले जाल्यार ह्यो घेवपाचो पडलो आमकां 21/44 एक्स आणि 33,600. सो एक्स हांगा धरलो 33,600 हो 44 वयर गेलो डिवाइड बाय 21. ओके. सो जर हेजे तुमी कॅल्क्युलेशन केले 21 डिवाइड बाय 33,600 जाल्यार 21 1 जा 21 31. सो उरले हांगासर 2,1,600. ओके. मागीर 21 6 जा 21 6 जा 126. सो 0 0 हांगा जे आसा ते हांगा येतले. सो कितलो येयलो 1600 इंटू 44. ओके. सो जर हे मल्टिप्लाय केले जाल्यार सो 1600 इंटू 44 जर हे मल्टिप्लाय केले जाल्यार हेजे आन्सर 70,400 येतलो. सो हो तेजो कितें जालो मंथली इनकम जालो. ओके. सो हे मंथली इनकम आमकां फाइंड आउट करून सांगला एन्युअल इनकम. सो 70,400 एन्युअल म्हणजे तुमकां इयरली सांगलेलो हांवें. सो इयरली म्हणजे मल्टिप्लाय बाय 12 जातलो. जर हे नॉर्मली मल्टिप्लाय जर तुमी करून गेले जाल्यार हेजे आन्सर तुमकां 8,44,800 हे आन्सर येतले. ओके. सो हो तुमचो ऑप्शनान आन्सर आसतलो. जर मंथली इनकम सांगलो जाल्यार 70,400 आणि जर एन्युअल इनकम इयरली सांगलो जाल्यार 8,44,800 येतलो. ओके. सो लायक दिस यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. थँक यू.